गांधी जयंतीची भौशीक सुटी रद्द करपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सचिव दुर्गादास कामतीन खर टिका केल्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीची सुटी उद्देगीक आनी वेपारी सुटी म्हणून जाहीर करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। गोंय सरकारान गांधी जयंतीची भौशीक सुटी रद्द केल्या असो दावो काँग्रेसीन केला। आमकां काल काही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान फोन आयलो की इंडस्ट्रियल आनी कमर्शियल वर्करांचे जे हॉलिडेज आसात वार्षिक हॉलिडेज तातूंतले मॅन्डेटरी नोवांतले गांधी जयंती गायब जाला म्हणून। सो जेन्ना आमी गॅजेट पळयली आज तर खरेंच ही हॉलिडे जी आहा ती कॅन्सल केल्ली आसा। 2012, 2013 आनी 2014 सिरियल नंबर 6 गांधी जयंती आहा। 2015 नोटिफिकेशनान ती ना। गांधी जयंतीची सुटी उद्देगीक आनी वेपारी सुटी आसतली ती रद्द कित्याक केली हे सरकारान लोकांक सांगचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। प्रत्येक कम्युनल एंगलाचेर गोवा इज बिकम अ टेस्टिंग लॅबोरेटरी हांकां म्हणल्यार गोंया मायनॉरिटी जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सत्ताराक सपोर्ट केले तांच्यांनी हे देशान खंयच जाल्ले नासले बीजेपीक गोंयानूच जाल्ले। सो आतां तांच्यांनी गोंय हे टेस्टिंग लॅबोरेटरी केल्ले आसा। सो सरकारान स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आहा की बापूक तुमी कित्याक काडून उडयलो तो। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। मया झेडपीच्या प्रचाराक गेल्ल्या मुख्यमंत्र्याक मायनिंग बंदीक लागून चाळवल्या लोकांनी घेराव घालो। मायनिंग सुरू करूंक ना म्हणून लोकांनी सरकाराड घोशणा दिल्यो। मुख्यमंत्र्यांनी लोकांक जाप दिली। काँग्रेसीच्या सरकारान केल्ली कर्मां बीजेपीक भोगची पडटा म्हणून तो उलयलो। पूण सरकारान सगळ्यो गजाली मार्गाक लायल्यात। लिजी रिन्यू केल्यात, फक्त खणीक एनवायरमेंट क्लिअरन्स मेळपाची उरल्यात ते कांय दिसांनी मेळटले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सभेन सांगलें। आमकां भवितव्य आमकां सामकें आमच्या सभेक आयला कळटा तुमकां सांगता ते तुमकां जाय शिस्तीन सर सांगता सरकार न्हिदून आसा अशें तुज्या विशयाचेर गोश्टी आमी केल्यात। आमी सर आमकां न्याय मेळना आमकां अशें बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्यान बीजेपीच्या उमेदवाराचो प्रचार केलो। आदल्या सरकारची कर्मां निस्तारची पडटात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। कांय दिसांनी खणी इसी मेळटले म्हूण पार्सेकारान लोकांक सांगले। जे खरे लुटले त्याच्याच खरकटे आमकां काडचे पडटा हे आयकून आमकां येवचें पडटा कारण गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ते करचेच पडटा आयकून घेवचेच पडटा सोंसचेच पडटा। ज्यो इसीज रिन्यू जायत नासल्यो ज्यो लिजीस रिन्यू जायत नासल्यो त्यो 86 लिजीस रिन्यू जाल्यो काही दिसां भितरच एनवायरमेंटल क्लिअरन्सेस मेळटले हाची म्हाका खात्री आसा। प्रुडंटा खातीर उदय परब। रिजनल प्लान गुड्ड्याक मारून सरकार दर्यादेगेची कॅरिंग कॅपॅसिटी निश्चित करपाचो विचार करता म्हणून काँग्रेसीन टिका केली। सरकाराच्या धोरणाक लागून थळाव्या लोकांचे धंदे बंद जातले म्हणून काँग्रेसीक भिरांत। बायांक मिटर लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीन खर टिका केली। सरकार लोकांक त्रासात घालपाची कामां करता आनी पयशे नासतनाय आपल्या मंत्र्यांक पॉश गाडयांनी आनी फॉरेन टुरांचेर भोंवडायता म्हणून सरकाराचेर फोग काडलो। कोट्यांनी रुपया तुमकां कोण फंड दिता पार्टीक तेच लोक म्हणल्यार तुमकां जनता कित्याक ना जाल्यार तुमच्या पक्षाच्या नांवान जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आसा तुमच्या पक्षाचें एकूच धोरण जनते खातीर कित्याक ना प्रत्येक धोरण तुमचें कॉमन जनतेच्या विरोधान कशें आसा। काँग्रेस पार्टी ह्या गजाली ओगी रावची ना। सरकारान खंयच्याच परिस्थितीन बायांक म्हणटा ते घरान डॉमेस्टीक युजाक ज्यो बायो आसा ताका मिटर लावचे न्हय। परत मिटराचो कॉस्ट लोकांक फारीक करचो पडटलो। कितें चल्लां सरकाराचें तुमी कश्यो तुमकां गाडयो घेवन भोंवता तर पोन्न्यो गव्हर्नमेंटाच्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडल्यो त्यो घेयान भोंवा मरे पयशे ना जाले गव्हर्नमेंटा कडेन। नवो मिनिस्टर आयलो तुमी 15-35 लाखाच्यो गाडयो कित्याक घेता। कॉस्ट कटींग करा। मिनिस्टरान तुमच्या आनी एमएलएन कित्याक भायर धाडटा ते हरशीं म्हणून थंय वचून कितें करता हांगा कितें कळटा भायर गेले म्हणून। फुटबॉल थंय स्टेडियम पळोवपाक गेल्लो फातोर्डाक तांकां धाडानी डायग्राम काडून दाखय म्हणून सांग बुकार तो काडून तांकां जमताले पळय फातोर्डा स्टेडियमाचो। न्हंय आनी दर्यादेगेंची कॅरिंग कॅपॅसिटी निश्चित केल्यार शेकवाले आनी हेर धंदेकारांक मार बसतलो। त्या परस सरकारान सुविधा वाडोवच्यो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। You have kept the regional plan on hold and you are giving piecemeal licenses to big hotels. Tomorrow government will come out and say we don't need so many shacks on the beach. But it is all about planning. You don't have to be a scientist to know that you need toilets on the beach or changing rooms on the beach. See, the government idea is to come down only on the local businesses. If you cannot have so many beach shacks, then you must have less number of hotels, have less number of tourists. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। घेऊया एक विराम।